इलिगलिटीन बांधल्या फुटपायऱ्याचेर जे पार्किंग स्लॉटाचेर बांधल्या ते पार्किंग कोणाक लोक करूंक मेळना। हेंच्यांनी थंय नेटां दवरले आपणाचें कितें कितें सामान हाडून दवरला आनी सारकें मॅस करून दवरला। एक घाण हें आमी सिटीन आसा, हे सिटीन तुका दिसत ना, पूण खंय तरी आमी तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी तांकां सांगून गेलेले, पूण आजून खंय तरी जायना म्हणून आतां ते आमी काडपाक स्टार्ट केला। जे आमी वस्तू काडटले आमी तांकां सांगला तुमच्या घरा व्हरून तुमी दवरा म्हणून, आमकां ते व्हरपाकूय नाका। जशें तुमी आतां म्हटलें की फिश मार्केटा खातीर ह्या होलसेलरा खातीर जायतो त्रास जाता, फुडें आतां तुमी मार्केटा बद्दल कशें कितें प्लॅन हय, आमचें काम म्युन्सिपाल्टीन मार्केट बांदला लोकांक खातीर, आमकां रेवेन्यू जनरेट जावपाक जाय। ते तर मार्केट खंयसरूय कोणूय विकतले जाल्यार ते कायद्यार बसना। फाल्यां कशें कसलो तो भांगारवालो शॉप तिणें व्हडलो थंय घातला व्हडलो शोरूम आनी हांगा खंय भांगारवालो बसता कोण दुसरो जाल्यार ते शोरूमान कोण येतलो? तशें जावपाक ना न्हू। मार्केट ते मार्केट, तूं खंय विकतलो आनी ते जायना बसना, ते कायद्यार बसता ते करा, आमकां कोणाचो प्रॉब्लम ना, सगळे वास्कोकार आनी आमी सगळे गोंयकार। पूण लोकांनी अंडरस्टँडींग जावपाचें आनी खंय मेळोन आमी सगळे जर सुटावो काडपाक जाल्यार तेंच्या भितर तेंच्यांनी उलोवप नाही करपाक जाय। बेजिकली इलिगली शेड काडटा आनी ट्रॅफिक कंजेशन क्लियर करता, फुल्ली क्लियर करता। आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगता RTO आनी आमचे ट्रॅफिक पुलिसान मातशें हांगा येवन भोंवचें। हे मेन प्रॉब्लम कितें, सांजचे 5:30-6 वरांचेर आनी सकाळच्या 10-11 सुमार ह्यो गाडयो ज्यो रायल्या ते गाडयांत भितर नुस्तें आसता, ते भायर काडटा, भायर सकयल उबे दवरता आनी विकता। जशें कोण आमचे पुलीस येयले आनी आमी म्युन्सिपाल्टीला टक करून ते बंद करता। आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे भितर लोक हितून इनवॉल्ड आसा, हांव तुका ना म्हणना काय न्हू, पूण हे खंय तरी जावपाक जाय, खंय तरी बंद जावपाक जाय। हांगा सद्याक पुलीसूय आसा, पुलीस दवरलेले आसा, कित्याक लागून दवरलेले आसा? पुलीस ह्या कारणा खातीर आमी आतां 6 म्हयने दवरल्या पुलिसांक, खंय तरी विकता, पूण ते आपले ते म्हणून खंय करतले, ते एक जाग्यार गेले दुसऱ्या जाग्यार विकता, पूण तेंचा हे प्रॉब्लम जाता आसतले। म्हणून कायदो वाचपाक जाय, कायद्याचेरूच कितें जातलें तर तुमच्या भितर आमी तेंच्याय भितर अंडरस्टँडींग करून तेंच्यांनी कितें आहा ताचो निकाल लावपाचो। रायट आसा रायट ना ते आमकां खबर ना, पूण कायद्याचेर ते बसना, कायद्याचेर होलसेल मार्केट वास्कोन नात। पयली गोश्ट आमचे रिटेल मार्केट पयलींच आसलेलें आनी ते आसलेलें प्रॉब्लम कितें आसलो, ते नोटिफाय नासलेलें, ते नोटिफाय करूंक ना म्हणून हो बोवाळ असो चलतलो। जेन्ना ते नोटिफाय जालें जाल्यार आमकां एक खंय तरी कायदो मेळप, इतले हितून एरिया भितर 2-3 किलोमिटर भितर कोणी नुस्तें विकप ना। तांकां तर नुस्तें विकपाक जाय जाल्यार तेंचो थंयसर सोंपो ऑलरेडी आसा, तेंच्यांनी कशें विकपाचें ना कशें विकपाचें ते तेंच्या भितर अंडरस्टँडींग विकपाचें, कितें आमकां त्रास जावपाक जायना, आमकां नाका तेंच्या पोटार आड येवपाक। पूण आमी प्रयत्न करता तुमच्या भितर जर अंडरस्टँडींग जाता जाल्यार तुमी थंय नुस्तें विका, आमकां प्रॉब्लम काय ना। पूण कितें जाता हितून लोकांकूय त्रास जाता, येदे व्हडले फिश मार्केट 7 करोड मोडून तर आमकां थंय त्रास जाता, ते जाल्यार आनी उरला न्ही कितें। गिरीश बाब, खंय तरी आतां तुमी हें नवें फीश मार्केट रेडी जाल्लें आसा आनी नोटिफायूय जाल्लें आसा, मागीर हाजे फुडें लोकांनी होलसेल बिलसेल कितें आसलें तें सगळें मार्केटानूच घेवपाचें। पळय आमकां कितें आमी जेन्ना थोडे जाण उलयता न्हू तेन्ना लोक आयकता बसते, लोक थोडे हांगा येवन घेता, कित्याक घेता ते तुमी जाणा आसतले, आमकां खबर ना। आमी मार्केट बांदला बा थंयसर लोकांनी येवन थंय घेवपाचें म्हणून, पूण ह्या कारणां खातीर कित्याक येता खबर ना, कित्याक हांगा मे बी रेट जास्ती कमी आहा, नुस्तें जास्ती मेळटा म्हणून हांगा येता। पूण हांगा विकपाचें हें कायदोच ना, आमी कायद्याचें उलयतात, कायदो तर तांकां रायट दिता, मेळटा कितें उलोवपाचें जाल्यार आमकां प्रॉब्लम काय ना। कायद्यार बसतात तुमी तुमच्या सॉर्ट आउट करता प्रॉब्लम, आमकां प्रॉब्लम काय ना। गिरीश बाब, खंय तरी अशें आयकूंक येता की बोटवाले येता आनी बोटवाले लोक मायग्रंटांक विकता आनी मागीर हेच लोक बोवाळ घालता की मायग्रंट विकता। हें जायत आसा न्हू, तूं सकाळीं पयस जाल्यार हें जें नुस्तें घेवन भोंवता तेका नुस्तें कोण दिता? हेच दिता नुस्तें न्हू, तांकां घरा रावपाक कोण दिता? भाड्याक कोण दिता? हीच दिता। भाड्याक कोण दुसरें रावता? हेच लोक रावता। म्हणून हे खंय तेंच्यांनी आमकां हातभार लावपाचो जाल्यार आमकांय मातसो हें जायना, प्रॉब्लम जायना। काय आमचो कंटिन्यू चालू आसा, आतां कितलेच म्हयने चालू आसा। आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगलेलें जे फुटपाथचेर तुमी ते हें करून दवरलेलें इल्लिगलिटी ते काडपाचें, कित्याक लोकांकूय त्रास जाता। हे गाडयो बिडयो आसा पळय हे आमी RTOक सांगलेलें, आतां हे RTOची हें आसा कित्याक बाबा कोण इल्लिगली नुस्तें विकता गाडयेन धरून, आमी तांकां नंबर धाडले, पूण RTO एक दीस येयले मागीर नाच, मागीर कितें जाता सगळे येवन आमच्या म्युन्सिपाल्टीर येता, आमी हें करता तें करता, आमी खंय खंय धांवतले? कचरोय काडपाक आमी धांवपाक जाय, गाडयो काडपाक आमी धांवपाक जाय, तें जावपाक जायना। सगळ्यांनी आपणाचो कितें आहा तें बागान हें करपाक जाय। आमी कंप्लेन केलें कित्याक आमचे नुस्तेकार भाव जे मार्केटान आसा ते बोबडी घालता हांगा नुस्तें विकता म्हणून इल्लिगलिटी, पूण हें खंय तरी बंद जावपाचो म्हणून ती आयकना येवपा खातीर म्हणून खंय तरी आमी आयज स्ट्रीक घेतले आनी हे ज्यो शेडी आहा त्यो सगळ्यांच्यो काडपाक जाय। जे शेडी हांगा आसतल्यो कोणाच्यो आसूं ते नेट दवरपाक कितें दवरपाक ते फुटपाथेर आसता ते आमी काडपाक लागले, एक तर ते तेंच्यांनी काडपाक ना आमी काडटले। आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या, पूण आतां हें आनी फुड्यान चलपाना म्हणून तेंच्यांनी बाबा खंय तरी चिंतपाक जाय, बाबा तेंच्या भितर तर कितें जाता दोगांयचे फीश मार्केट आमचे रिटेलर आनी हे आमचे जे नुस्तें विकताले हांगा तेंच्या भितर कितें जाता भितर अंडरस्टँड जाता आमकां प्रॉब्लम काय ना।
पूण जनांचे अंडरस्टँड जायना आनी तेंचे परत परत कंप्लेन येता आनी मागीर एक आमचेर आरोप येता त्या खातीर आमी खंय तरी आमी एक स्टेप घेतला हें परत जावपा जायना हें सगळें आमी हातांत काडटा म्हणून